नमस्कार, पळूया प्राइम खबरो। रेव पार्टी, डान्स बार, कसिनोच्या मुद्द्याचेर उलोवपाक मुख्यमंत्र्याचो न्हयकार। मिडियान विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्याचे मौन व्रत। सीएम ओग्गी कित्याक? गोंयकारांचो प्रश्न। डान्स बार, कसिनो, रेव पार्ट्यांचेर भाजपाच्या भूमिके आड मोगो राष्ट्रवादी पडले तुटून। मोगो म्हणटा असल्यो गजाली चलच्यो ना। मुख्यमंत्री तोंड धापून कित्याक? राष्ट्रवादीचो प्रश्न। 5000 कोटींचे 88 गुंतवणुकीचे आयडीसी मुखार प्रस्ताव। उद्योजकां वांगडा चर्चा करतकच मुख्यमंत्र्याची माहिती। छाननी करून आयडीसी धाडटली प्रस्ताव सरकाराकडेन। रेवेचे धंद्या खातीर परमिट दिवंक सरकारान मुजत वाडयली 30 ऑगस्ट मेरेन। जिल्लोधिकाऱ्यान काढलो आदेश। खात्याकडेन पावले दिसभरांत 90 अर्ज। आणि मडगांव आणि वास्को दामबाबाचो सप्ताह सुरू। वास्को फेरयेंतले दुकानाचे कोफुसांव, फेरीवाले चाळवले। पालिकेन बळजबरीन उखल्ले मांड। उत्सवांत तणाव। खबरो विस्तारान। भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी रेव पार्टी, कसिनो आणि डान्स बारांविशीं केल्ल्या विधानाक लागून गोंयभर खवदळ पडला। मात सदांच मेकळेपणान उलोवपी मुख्यमंत्र्यान ह्या तिनूय म्हत्वाच्या विशयांचेर मौन व्रत धरलां। जीसीसीआयत उद्योजकांक मेळ्ळे उपरांत मिडियान तांकां हे तिनूय विशयांचेर प्रस्न विचारले, पूण मुख्यमंत्र्यान जाप काडली ना। विरोधकांक आसतना आड्ड्यो मारपी भाजपाची भूमिका अचानक कित्याक बदलली आनी आतां मौन कित्याक असो प्रस्न आतां गोंयकारांक पडला। मुख्यमंत्र्याची ही प्रतिक्रिया तुमका किने सांगता? फाटले 3 दीस भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी रेव पार्टी, कसिनो आणि डान्स बाराचेर केल्ली विधानां गाजतात। पुराय गोंयकारांक लजेक घालपी ही विधानां पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी करून पसून सदांच मेकळेपणान उलोवपी मुख्यमंत्री मात ओग्गी। कसिनोचेर विचार ना जाल्यार डान्स बाराचेर मुख्यमंत्र्याची प्रतिक्रिया हीच। मात मुख्यमंत्र्यान मौन व्रत घेतले तरी पक्षाचे बाकीचे फुडारी स्पष्टपणान आपले मत मांडटात। मायकल लोबोन तर सरळ धमकीच दिल्या। Who is giving permission for dance bar? I will be the first person. We'll turn the tables if anybody gives permission for dance bar. श्रीपाद भाऊ आणि मिलिंद नायकान तर ही पक्षाची भूमिका न्हय अशें सांगून आंग काढून घेतला। डॉक्टर मिश्कितान जे मत व्यक्त केले त्यांनी ऑलरेडी म्हटलं की म्हणजे वैयक्तिक मत हा, पार्टीचे म्हणून मत ना, त्यांनी ऑलरेडी म्हणला। एकाच रीतीने आपले पर्सनल मत मांडला असेल, पार्टीचे मत नाही ते। हे पळयतकच एक गजाल स्पष्ट जाता। ज्या मुद्द्यांचेर विरोधी पक्ष म्हणून भाजपान आकाश पाताळ एक केलें, त्याच मुद्द्याचे समर्थन करपी भाजपा फुडारी आणि ओग्गी रावन तकली हालोवपी मुख्यमंत्री पळोवन गोंयकार शॉकात जाल्यात। मंत्री दयानंद मांद्रेकार डान्स बार आणि कॅसिनोचेर मुख्यमंत्र्यांक जेन्ना आमी प्रश्न विचारले तेन्ना मुख्यमंत्र्यान कांयच जाप दिली ना। मिडियाच्या खंयच्या प्रश्नांक मेकळेपणान जाप दिवपी मुख्यमंत्री आयज ओगी कित्याक असो प्रश्न गोंयकार मुख्यमंत्र्यांक विचारतात। मुख्यमंत्री ओगी कित्याक? रिपोर्टर दिशांत परब आणि देवेंद्र गांवकरांगडा अलौकिक शिलकार, प्रुडंट मिडिया खातीर। डान्स बार, कसिनो आणि रेव पार्ट्यांचेर भाजपान केल्ल्या वक्तव्याचेर सरकारांतले आणि सरकारा भायले पक्ष तुटून पडल्यात। फाटले 3-4 दीस जाले मुख्यमंत्र्याचेर तोंड उगडना म्हणून राष्ट्रवादीन मुख्यमंत्र्याचेर दुबाव उक्तायलो। सरकारांतले मोगो पक्षाचो लवू म्हणटा असल्यो गजाली खपोवन घेवचे ना। राष्ट्रवादीचे ट्राजनान मंत्री मांद्रेकारान IPS अधिकाऱ्याचेर उक्तायल्ली तिडक आनी 33 फ्रांसीस दे तुयेंचे अटकेचोय निषेध केलो। डान्स बार आणि कसिनोचेर भाजपाचे म्हणयाऱ्यान केल्ल्या विधानाक राष्ट्रवादी काँग्रेसीनय हरकत घेतली। तशेंच IPS अधिकाऱ्याचेर सरकाराचोच एक मंत्री टिका करता आणि ताचेर मुख्यमंत्री 3-4 दीस जाले तरी कांयच उलयना हाचेर राष्ट्रवादीचे ट्राजनान दुबाव घेतला। The very silence of the Chief Minister on this issue, after making a statement against the statement of the Chief Minister, was done at the behest of the Chief Minister. And National Congress Party wants this government not to play with the moral fabric of the state. These statements made by cabinet ministers is a clear indication that the state is in the grip of drug lords. And therefore I have made the charge that this
government is in the grip of drug lords. तियात्रीस फ्रांसीस द तुएक अटक करपा फाटले राजकारण फकत मिकी पुरते मर्यादित ना असोय ट्राजनाक दुबाव. And it is our information that the authorities concerned informed the Home Minister that such a complaint was lodged, and this political finger, who is a hard critic of the Chief Minister much more than the complainant, gave instructions to arrest him wherever he was immediately. This is nothing but intimidating tactics of the Chief Minister to stop people of coming out openly on the omissions and commissions of this government. मगोने भाजपाचे मणियाराचे भूमिकेक हरकत घेतली. मात कसिनो चालूच उरल्यार कितें करतले म्हूण विचारल्यार लव म्हणटा मगोन अजून त्या गजालीचेर धोरण थारावंक ना. आमी डान्स बार आनी तुजे कॅझिनोज आमी पयलीं पासून विरोध करीत आसा. ताच्या खातीर बंद जायना जाल्यार रेग्युलेशन करपाक तुमी मुखार आसले मगो पक्ष. म्हणजे आमी पळयतले अजून तेजेर आमी कांय डिसिजन घेवना. आमी सगळ्या कडेन हांव एकटो धोरण ठरोवपी न्ही. धोरण ठरयता आसतना आमी एक मिटींग घेतले आनी ठरयतले. विवेक प्रभू आनी चेतन गवस प्रुडंटा खातीर. 5,000 कोटींचे 88 गुंतवणुकीचे प्रस्ताव गोंय आयडीसी मुखार आसात. त्या प्रस्तावाची चांचणी करून आयडीसी ते सरकाराक धाडून दितली. आयडीसीक चड अधिकार दिवपाक सरकार येता त्या 3 म्हयन्यांत कायद्यांत दुरुस्ती करतलो. गोंयांतल्या उद्देजकांचे प्रस्न आनी अडचणी जाणून घेवपाक सोमारा मुख्यमंत्र्यान एकट्या उद्देजका कडेन चर्चा केली. सुमार 70 उद्देजक मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळे. त्या बसके उपरांत पर्रीकार मिडिया कडेन उलयलो. 88 applications of which at least 20 are top-notch companies are with us for allotment of land. Be anywhere up to about 4,000 to 5,000 crores what we get. Some of them are expansion. Not all 88 will be accepted. They are scrutinizing it and they are recommending, the IDC is recommending some of them to the government because all will not be accepted. Maybe say they recommend tomorrow out of 88 say 40. Government out of that 40 might further shortlist depending on availability and keep some people on holding. So more land is available, they will allot more companies. दुर्दैवान आयज इंडस्ट्रीक बिल्डिंगेचे रेग्युलेशन वापरचे पडटा which is not required nor feasible for industry. So we are that act will have to be modified to allow IDC like earlier to have its own regulation for industrial purpose. की इंडस्ट्रीच्या संदर्भात IDC आणि त्या संदर्भातल्यो बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्यो ज्यो अडचणी आसा त्यो अडचणी कोणाच्यो आसा तांकां ऑन द स्पॉट सोल्युशन काडपाचो प्रयत्न. कित्या खातीर अडचण जाता ती तकलेन घेवन ताचें कितें सोल्युशन काडपाचें तें ठरोवपाक आपयल्लें सगळ्यांक. Few cases there are some regulations and law has to be amended. That may take 2 or 3 months to do the needful. We cleared about 3-4 issues on the spot which you could do. Another about 10-15 issues will be resolved by day after tomorrow or Friday. Industrial estate in सरकारा कडच्यान IDC क्लीज जावंक जाय आनी IDC इंडस्ट्रीक करता ती सरकाराची प्रोसिजर मातसो डिलेड आसता आरामान लॉ डिपार्टमेंट. सो वी हॅव गिवन IDC order is issued for IDC to proceed with their leases pending government signing of government lease. So IDC can mortgage the land. Permission has been granted to them. 38 is allotted in SEZ. 38 lakhs. Inception IDC च्या जाल्यापासून आयज पर्यंत जितली जमीन IDC ने अलॉट केल्या तातली 1 ट्रिलियन जमीन ही SEZच्या स्कॅमान ब्लॉक झाल्या. So there is virtually no land left. We are trying to locate land and slowly give it. We are now trying to isolate slowly pockets of land. आता आमच्याकडे जवळ 500 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन आम्ही साधारणपणे पुनावप म्हणटा पळय तशी पुनायल्या ती आता अलॉटमेंट केन्ना तरी 34च्या आसपास एडवर्टायज येतली. लिबरेशन स्वातंत्र्य इंडिपेंडन्स डे वी आर ट्रायंग टू मेक द इंडस्ट्री इंडिपेंडंट ऑफ ऑल दीज शेकल्स. वास्को दामबाबाचो सप्ताह सुरू जालो. मात सप्ताह खातीर भरिल्ले फेरये वेल्यान बोवाळ जालो. वर्साक फेरयेक स्टॉल घालप्यांनी अंदूय थंय स्टॉल घाल्ले. हे कोफुसांवा उपरांत जिल्लोधिकाऱ्याच्या आदेशा वेल्यान मुरगांव पालिकेच्या कामगारांनी दुकानां मोडलीं. ताचेर पोन्ने दुकानवाले चाळवले. तांकां तेंको दिवंक खाजेकारांनी मांड बंद केले आनी उत्सवांत तणाव जालो.
सप्ताचो नाल्ल दवरपाचो मान पयलीं सावन जोशी फॅमिलीक. परेश जोशीन दामबाबाक नाल्ल दवरलो आनी सप्ता सुरू जालो. रातची दामबाबाचे पराक गर्दी. हजारांनी लोकांनी दामबाबाचो आशिर्वाद घेतलो. मात अंदू फेरयेचे दुकानावेल्यान कोफुसांव जाल्ल्यान सप्ताचें वातावरण तापलें. वर्साची वर्सां थंय स्टॉल घालप्यांनी तांकां हे फावट सुवात दिवंक नाशिल्ल्यान बोवाळ घालो. पालिकेन कामगार हाडून कांय जाणांचे मांड कवळ्ळे. No, it is not a mess. Some people try to run a parallel administration. They have allotted the shop according to sectors. So people has to go there on the respective sectors. Some people try to say, no, we want to work there where we working last year or before last year. That cannot be run like that. रायकार 31 तारखेक हांवें एप्लिकेशन केल्लें, अर्दो वांटो अर्दो लुगार काडला आनी ताका दिला. दुसरे कोण तो खाजेकारूय केन्नाचो तो सेक्रेटरी कसो जातलो. तो कसो फर्स्ट टाइम जाल्यार थंय नानाल्या थंय जातलो, ना जाल्यार हांगा दादाल्या थंय. मदीं फर्स्ट टाइम बस कसो जातलो. आमचे युनियन आसा, लोकांनी आमकां कॉपरेशन करचें. ज्या लोकांक स्पेसीस अलॉट केल्या थंय दिवचे. कांयच भिवपाची गरज ना. पुलीस फोर्स सगळे कडेन तैनात आसा आनी पुलीस फोर्स येतलो. पूण लोकांनी जे स्पेसीस दिल्या थंय अलॉट करचे घालचे. मडगांवचे दामोदर सालांतले भजनी मंडळान 12 दिसांचो भजनी सप्ताह दवरला. रिपोर्टर दिशान परब आणि प्रतीक परब, प्रुडंटा खातीर. घेऊ एक व्यावसायिक विसर.